संजीवनी साखर कारखान्याच्या मोडिल्ल्या क्वॉर्टर्साच्या सुवातेचेर ट्रक टर्मिनल पे पार्किंग प्रकल्प हाडटले अशें संजीवनी साखर कारखान्याचे प्रशासक सतेज कामतान सांगले। ह्या प्रकल्पा संदर्भात सरकाराक प्रस्ताव धाडला आणि सरकाराच्या परवानगीची वाट पळयतात। सरकाराच्या हयकारा उपरांत ह्या प्रकल्पाची सुरवात जातली अशें सतेज कामतान स्पश्ट केलें। संजीवनी साखर कारखान्याचे पुराय 184 क्वॉर्टर्स आसात, तातूंतले 60 बिराडाक दिल्यात। 1 लाख बिराडाचे भाडे येता अशें प्रशासक सतेज कामतान स्पश्ट केलां। सादारणशे 60 बरे आसा आणि तातूंच्यान आमकां रेंटल म्हयन्याक 1 लाख येता। आणि हे सगळ्यांचे जे कोण भायले लोक रावपाक येता हांगा तांचे कडेन सगळ्यां कडेन आमचो एग्रीमेंट आसता। पयलीं नाशिल्लो, ते एग्रीमेंटार आमी 11 म्हयन्याचे एग्रीमेंट करून दवरता। तातूंत ते स्पश्ट केल्ले आसता सगळें कितें करपाचें आनी करपाचें ना तें सगळें लिखीत आसता। रेंटल आमचे सादारणशे 10 आसा। पिरियडचो एक चार्ट आसा, ते क्वॉर्टरचे क्लासिफिकेशन आसता। 2500 काय 3000 कितें आसा, अप टू 5000 पर्यंत एक हें आसा आमकां एरिया प्रमाणे तांकां दिता। एक्चुली ते करपा जाता, पण ताजे खातीर म्हाका पयलीं आमचो वेगळो एक प्रोजेक्ट जावपाचो आसा, दॅट इज ट्रक टर्मिनल पे। समज ते जालें जाल्यार आमचे जे जितले ट्रक टर्मिनलचे ओनर आसा तांकां ऑफिसा खातीर आमी दिवंक शकता। सो ते तातूंत क्लब जातले आनी ते आमकां लमसम पेमेंट करतले। गव्हर्मेंटाक हांवें प्रपोजल धाडला, गव्हर्मेंट म्हाका थोडी कामां करपाक लायल्या, ती कामां हांवें हातांत घेतल्या। ते आमकां बेगीन जावपाचें हें आसा। आमी 2 लाख स्क्वेअर मिटर आमी हें केलें, आयडेंटिफाय करून दवरलें आमचे फॅक्टरीचे फाटल्यान। सपाट जमीन आसा ती आणि ताजे खातीर एंट्री आनी एक्झीट सेपरेट आसतले। इट विल बी टोटली इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट। सो हे सगळें करपाक आमी एक आर्किटेक्ट अपॉयंट करतले। गव्हर्मेंट म्हाका फक्त बरोवन दिवपाक जाय की यू गो अहेड, हाजो कितें खर्च जाता तितले हे स्टार्ट करपाक तुका दिता म्हणून आमी ते फेजीन करतले। 50,000 50,000 अशें 4 फेजीन करतले ते।